कला अकादमीच्या संकुलात होम घालून गोमूत्र शिंपडायल्ले ही कृती घडये अंधश्रद्धा आसत पण ताची चौकशी करचे नात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच कला अकादमीचो अध्यक्ष गोविंद गावडेन आतां थारायला। ती शांती वा शुद्धीकरण नाशिल्ले अशी भूमिका घेवन लोकांनी कर्मचाऱ्यांच्यो भावना समजावन घेवच्यो असोय उलो तांणी मारला। पर्रीकाराची कूड दर्शनाक दवरिल्ली देखून कला अकादमीत होम घातलो आणि शुद्धीकरण केले म्हणून फाटले 2 दीस जाले बोवाळ पडला। भटांक घेवन ताची कूड दवरिल्ले सुवातेर तशेंच पुराय संकुलाक प्रदक्षिणा मारून सगळे गोमूत्र शिंपडायिल्ले। हाचे फोटे आणि व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातकीर मंत्री गोविंद गावडेन हाची चौकशी करपाचे आदेश दिल्ले। पूण आता तो म्हणटा ही शांती नाशिल्ली आणि शुद्धीकरण नाशिल्ले तेन्ना चौकशीची कसलीच गरज ना। कला अकादमीन शुद्धीकरण केलां किंवा थंय शांतीचो होम घातिल्लो आसा अशी कांयच गोष्ट घडना। म्हज्या कला अकादमीचो स्टाफाचो थोडो भावनाचोय कदर करून ताणें म्हजे कडेन एक रिक्वेस्ट केल्ली आशिल्ली की आमी ब्राह्मणाक एक विचारलेलें आशिल्लें आनी ताणें म्हणलें की होम जर घातलो जाल्यार बरें जातलें, कारण थंय आमी सत्यनारायण पुजा बांदतात आनी थंय बारीकशें आमचें गणपतीचें मंदीर आसा। आनी त्या सांगले नंतर हांवें म्हणलें तुमच्या मनान कशें दिसता तें तुमी करात। ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात। ते चौकशीचे आदेश हांवें फक्त इतल्या 2 शब्दां खातीर म्हणिल्ले आशिल्ले की वास्तूचें शुद्धीकरण आणि आपले शांती ह्या 2 शब्दांचेर सांगिल्लें आशिल्लें। अशें कांय जावना हें परत हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां। मनीस मरतकीर फकत घरचेच लोक घरात होम घालतात हें गोविंद गावडेकय मान्य आसा, पूण सरकारी इमारतींनी असो होम घालपाचेर ताची हरकत ना। कला अकादमीचे कर्मचारी, पत्रकार, साहित्यीक वा कलाकारां इतले खोल्यान चिंतपाक शकनात तेन्ना तांच्यो भावना समजून घेवच्यो असोय उलो ताणें मारला। प्रत्येकाच्या घरान जर आज असो कोणूय जर कौशलो जाल्यार होम नित्यानूच घालतातूच। पूण एक आनीक प्रश्न जातलो की सरकारी बिल्डिंगेन कित्याक? कारण ज्या त्या वेळाचेर म्हाका दिसता ही कला अकादमीची वास्तून हे पयलेच फावट घडटा आनी म्हज्या कर्मचाऱ्यांची, स्टाफाची एकाची ती मनशांतीक लागून तेंच्यांनी म्हाका तें सांगिल्लें आशिल्लें। म्हज्या माहिती प्रमाणे जे आज कर्मचाऱ्यां कडेन हांवें संवाद केलो त्या वेळाचेर अशोच तरेचो एक काफी पुणा म्हणून हेजो एक भुरगो खंय हांगा सुसायड केल्ले आशिल्लें, तो एक्सपायर जाल्लो आशिल्लो हांगसर। त्या वेळाचेर अशे तरेचो एक होम घातिल्लो आशिल्लो। पूण आज हे मनोहर पर्रीकाराक लागून हे होम घालता हेजो अर्थ ताजी डिग्निटी जी आसा ती लो करपा खातीर अशातले कांयच हेतू नाशिल्लो। कला अकादमीने हेजेर कांयच 4 आणे खर्च करूना। हो निव्वळ जो होम म्हणटा तो हो जो कितें जाल्लो आसा तो कर्मचाऱ्यांच्या खर्चान जाल्लो आसा, कारण तांच्या मनशांती लागून कोणाकूय एखादे वेळ राजकारण करपाक आसतलें किंवा खंय तरी आनी कितें करपाक आसतलें जाल्यार तांणी अवश्य राजकारण करचें। पूण ह्या सगळ्यांक म्हजो एक प्रश्न आसा, ह्या लोकांनी छाती ठोकपणेन सांगचें की आपले घरान हेंच्यांनी अशे तरेचें केन्नाच कांय करूं नाका कितें। तो शुद्धीकरण करपा खातीर आमी कला अकादमीचे जे स्टाफ जे आसात ते मनोहर पर्रीकाराच्या घरचे कोण ना आनी ते शुद्धीकरण किंवा तो शांती ही तांच्या कुटुंबानूच घालची आसता। सरकारी इमारतीत घाल्लो होम ही घडये अंधश्रद्धा आसपाक शकता अशें गावडे म्हणटा आणि तेच वांगडा असल्यो घडणुको परत जावच्यो नात हाची जबाबदारी घेता। कोण तरी अंधश्रद्धेचे एखादी घडये एक अंधश्रद्धा आसपाक शकता, पण कशें आसा तेंचे सारकेलो प्रत्येक मनीस जर विचार जर करतलो जाल्यार हें जग चलचेंच नाशिल्लें। म्हजे परीन आणि खास करून जे रिपोर्टर जे आसतात, जे साहित्यीक जे असतात, जे लेखक जे असतात ते डीप विचार करतात, खोलायेन विचार करतात। पूण एक सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यां भितर इतली विचार करपाची ताकद तितली नासना आनी म्हणूनच आमची ही कला अकादमी जी आसा ती 24 तास चलता ही ह्या खातीर इल्लोय दुबाव ना। पूण घडये एखादें दुखलें आसत जाल्यार तुमी समजून घेतले अशें आशा हांव तुमचे कडल्यान व्यक्त करतां। तो येदा कदाचित काही जाणांक जर दुखलं जर आसत जाल्यार मुखार अश्यो काही गोष्टी घडपाना हेजी जबाबदारी हांव घेतलो। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।